Praise the Lord. Hallelujah. देवाची शक्ती, जेजू ख्रिस्ताचा मुख आणि पवित्र आत्मेवर आमच्या काळजात दिलेली आशा व्यार आमच्या सांगता तीनही देवाची वस्त आमका मदत करता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. त्या देवाच्या नामात आम्ही व्यार वाखाणी देऊया. कित्याक तो बरो ते परदेस तेका करून जाण आमच्या जिवितान. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आणि भाषेन लाबास देखील त्रमोसो इत्रबूत्र मास्त्रस देखील त्रमास्तो alabu hansha katala balantro butse idlbutro butse ki tramasta katala bala tankantro butse ki tele bele shakatala bla 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 sere bele 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 oh shakatala bla 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 oh shara bara bara o tramasti ki shike tramaste ki labontro Idrbutra zike tramasu. Jesus tuka maji kaza antarwakani. Jesus tuka kare kaza antarwakani. Hallelujah. तुझी जीवित माझी भीतर अस. तुझी जीवित माझी भीतर वाटता माझ्या देवा. Hallelujah. तू माझा देव असा आहे माझ्या देवा. तू माझा देव असा आहे माझे देवा. तू माझा देव असा आहे माझे देवा. तुझे बघर माझी जीवित ना. तुझे बघर माझी जीवित ना. Eleveze che entra masto con robo trebeze. Indal bolo kantra maste che trobutra masta katle. Trobutra mandra zeke tolo bolan saka. Ulabantana mana katalabu siri. Izeki tandrobu zakata. देवाची शक्ती, देवाची पावर, देवाचा मोग आमच्या भीतर असा. लेबांताना माना katalabu सेकेंद्रो. ओ दिन वाचता माझ्या देवा. वाखांट माझ्या देवा. Hallelujah. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Shikatara. Hallelujah. O shakantro trubu seke. Labantros teke trubu shakata. इंद्रबोध मास katala bala bala bala. सामर्थ्यशाली देव माझ्या भीतर असा. सामर्थ्यशाली देव माझ्या भीतर वाटता. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. सामर्थ्यशाली देव म्हणत माझ्या भीतर वाटता. सामर्थ्यशाली देव माझ्या भीतर वाटता. Praise the Lord. Hallelujah. खेरीज भाषेन या दिवसाने आम्ही पवित्र आत्म्या सांगतात चालतो. आणि आजचो 56 मुखाच्या प्रमाणे पवित्र आत्मा आमच्या सांगता असा आमच्या हाती घट धरला आणि आमका एका जाणवाईन तो भरता. किरीज भाषेन काल आम्ही नियाला चॅप्टर 5 वर्स 29. देवाच्या उतराक पाव दिवंक जाय मनशांच्या उतराक न्हय. हालेलुया. देवाच्या उतराक पाव दिवंक जाय मनशांच्या उतराक न्हय. मुखाच्या बावयनानो ह्या स्वातेचेर देव खेरीज भाशेन आमकां एका जाणवायेन भरता.
काल हांवें तुमकां सांगलेलें कशा भाशेन संवसारातली उतरां आनी देवाची उतरां हितून फरक आसा. जी संवसारांतली उतरां आतांचे मनीस जाणार लोक उलयतात ती पासून उतरां ही बायबलांतलीच उतरां जावन आसा. पूण ते आपलें नांव घालून ती उतरां आपूण लिहिल्यान वा आपणाक जाणवाय आसल्या भाशेन ते करतात. कित्याक सिराक चॅप्टर 1:1 आमकां सांगता सगळें गिन्यान सर्वेस्पर देवा लागीं हाडलें आनी ताणें मनशाक ते अशेंच दिलां, अशाच भाशेन दिलां. सगळे गिन्यान ते देवा लागीं आसलें. जायते फावटी मोगाच्या भाव भयणांनो, जे वेळार आमी मनशांच्या उतराक पाळो दिता त्या वेळार मनशांच्या वा ज्या मनशाच्या उतराक आमी पाळो दिता त्या मनशांक आमी वड करता. अशें न्हू मोगाच्या भाव भयणांनो मनशांच्या उतराक पाळो दिवंक जाय, पाळो दिवचो न्हू, ना पाळो दिवंक जाय. पूण तेच्या आड वा तेच्या पयले जर देवाचें उतर जर आसा जाल्यार पयले तुवें देवाच्या उतराक पाळो दिवंक जाय, न्हय मनशांच्या उतराक न्हू. ही उतरां खेरीच भाशेन मोगाच्या भावांनो पेद्रू आनी ताच्या धर्मवतांनी म्हटलें. ज्या वेळार पेद्रू आनी ताच्या धर्मवतांका मोगाच्या भाव भयणांनो एका बंदखणीन घातले. आनी खेरीच भाशेन तेका जेजूच्या नांवान शिकवण दिवं नाकाय वा शिकोवंक नाकाय म्हणून तेका सांगलें. सो ज्या वेळार हें उतर उलयलां तेच्या पयर तेंकां त्या लोकांनी सांगलेलें वा त्या सादुकीच्या पक्षांनी सांगलेलें तुमी असो देवाचे उतर शिकोवं नाकाय. प्रेज द लॉर्ड. आनी ज्या वेळार अशें उलयले उपरांत तेचे उपरांत पेद्रून खेरीच भाशेन हें उतर म्हटलां देवाच्या उतराक पाळो दिवंक जाय, न्हय म्हूण मनशाच्या उतराक. हालेलुया. देवाचें उतर न्हू बाबा खेरीच भाशेन तुका आदार दिता. घडये तुका दिसता आसतलें देवाचें उतर आतां हांव जें परगट्टा तें कितें करूंक जाता, तें म्हाका दिश्टी पडना, तें म्हज्या लायफान कांय म्हाका मदत करना वा म्हाका हेल्प करना. मोगाच्या भावान देवाच्या उतरान जरी तुका दिश्टी पडोंक ना तरी ते आत्मीक उतर जावन आसा आनी ते आत्मीक रित्यान मोगाच्या भाव भयणांनो तुमचे भितर कार्य करता. घडये मोगाच्या भाव भयणांनो आमकां कितल्या जाणांनी सांगलां आसतलें न्हू ज्या वेळार आमचें जिवीत वायट रस्त्याचेर आसलें तुमी तें जिवीत सोडात, तुमी सिगार पिवचें सोडात, तुमी पान गुटखा कितें खावचें सोडात वा तुमी आनीक कितें सोरो पिवचें सोडात. पूण घडये मोगाच्या भाव भयणांनो तें आमकां जावंक ना. त्या मनशांनी ज्या वेळार सांगलें त्या वेळार आमकां जावंक ना. पूण एक दीस ज्या वेळार एका मागण्यांक वा एका रितीरेक गेलो थंय देवाचें उतर तुज्या कानार सादलें आनी जें काम 20 वर्सां 30 वर्सां तुजे कडेन जायनासलें तें एका देवाच्या उतरान वरवीं जालें. कशें जाता हें? तुज्या बॉडीक कशी कितें मॅसेज मेवता हें काम करूचें न्हू. हेच्या आदी तीच दुसरी मनशां वा आनीक तीच मनशां तुका सांगतालीं. पूण त्या वेळार
जावंक ना, पूण ज्या वेळार देवाचे उतर तुज्या कानान, देवाचे उतर तुज्या कुडीन ज्या वेळार अटॅच जाले, टच जाले मोगाच्या बाबतीन, त्या वेळार तुवें जिवीत सोडलें. पूण अशें कितें जालें, एका देवाच्या उतराक आमकां इतकें लागोंक जाता वा इतकें आमचें मन बदलोंक जाता. आयज म्हाकाय जाणा, तुमकांय जाणा मोगाच्या बाबयनानू, तुमी अशी इतली इजी देवाच्या लागीं येवंक नात न्हू. तुमी इतली इजी देवाच्या लागीं न येणारी भुरगीं आसात. तुमी अशेंच तुमचें जिवीत देवाक दिवंक नात. तुमी कितें इतली कितें हें ना मोगाच्या बाबयन, तुमकां कितें काम ना अशें ना. टोटल तुमचें टायम टेबल बिजी, तरी पासून देवाच्या उतराक वा देवाचें उतर ज्या वेळार सुरू जाता, त्या वेळार दिसानसून तो वेळ काडून देवाचें उतर आयकणें, हें म्हटल्यार मोगाच्या बाबयनानू खेरीज भाशेन देवाचो आशिर्वाद तुज्या लायफान घेणें. जायतीं जाणां म्हाका म्हणटात, ब्रदर, कितेंय जालें तरी आमच्या जिवितान आमी देवाचें उतर मात बंद करना. कित्याक आमचो दीस पासून मोगाच्या बाबयनानू आमचो दीस पासून कामार आमी बिजी आसल्या जाल्यार आमी देवाचें उतर आयकता. कित्याक तें आमकां आयकोंकूच जाय, नातर आमचो दीस पुरो ना जायना भाशेन दिसता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो बाबा, देवाचें उतर जिवें आनी गुणवंत आसा. तो तुमकां खंयच्याय घाणींतल्या भायर काडूंक जाता. तुमचें पयलें जिवीत पयात आनी तो वगत पयात ज्या वखदार देवाचें एक उतर तुज्या काळजान रिगलें, वा खंयच्याय मनशा वरवीं, वा खंयच्याय तुज्या भयणा वरवीं, वा खंयच्याय भावा वरवीं त्या दिसा देवाचें उतर तुका लागलें आसतलें. घडी कोणी तरी तुका सांगलें आसतलें, देव तुजो मोग करता. आनी इतलीं वर्सां तुका मनीस मोग करून तुका तो मोग मेळोंक ना. पूण ज्या वेळार देव मोग करता, देव तुका दिश्टी पडना, तरी पूण तें उतर सांगता, बायबल सांगता, देव तुजो मोग करता. हें उतर ज्या वेळार त्या ओस्तोरेन म्हटलां, त्या भयणीन म्हटलां, त्या वेळार तुमचें जिवीत खाशा बदललें. तेचे उपरांत तुमकां कळीत जालें, म्हज्या जिवितान कोण म्हजो मोग करता. कित्याक तुमी सत मानल्यात तें उतर? कित्याक मानल्या सत? कित्याक त्या उतरान जिवा, तें उतर जिवया. म्हणून तुमकां काल सांगलें न्हू हांवें, तुमच्या आत्म्याचेर तुमी कंट्रोल धरात. ज्या वेळार तुमच्या आत्म्याचेर तुमी कंट्रोल दवरतले, तुमची बॉडी कंट्रोलान येतली. प्रेज द लॉर्ड. तुमच्या आत्म्याचेर तुमचो कंट्रोल आसूंक जाय. ज्या वेळार तुमच्या आत्म्याचेर तुमचो कंट्रोल आसता, ऑटोमॅटीक तुमची बॉडी कंट्रोलान येता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इतली आमी हांव तुमचें सांगना, पूण इतलो हांव मोगाच्या बाबतीन इतलो इजी मनीस ना कोणाचें उतर हांवें आयकलें आनी हांव देवाच्या फाटल्यान गेलो ना. म्हाका जाणा म्हज्या लायफान हांव कितें आसलो तो. इतलें इजी ना म्हाका कोणी म्हजें मन कन्विन्स करूंक देवाच्या लागीं व्हरोंक ना. कित्याक आमी शिकलेलीं मनशां, आमकां बरें तें गिन्यान आसा. हांव कितले फावटी अशें म्हणटालो, ना तें म्हजो टायम न्हू. जे प्रेयर आसा तें म्हजो टायम ना. तें कोणाक, जे कोण भावार्थी आसा, जी कोण देवाच्या लागीं आनी तेंकां, तें म्हाका न्हू. ते देवाच्या सेवकांका काम दिलां, सो तेंच्यांनी करूंक जाय. जायते फावटी म्हाका कोणी सांगलें जाल्यार मिसाक वच वा प्रेयराक, ना तें म्हाजें काम न्हू, तें तांचें काम. जास्ती देवाच्या लागीं हांव रावना आसलो मोगाच्या बाबयनान. जास्ती देवाच्या लागीं म्हाकाय रावंक पसंद नासलें. देवाचो मोग करतालो, पूण देवाच्या लागीं हांव रावना. कित्याक म्हाका दिसतालें तें म्हाजें काम न्हू, तें दुसरें कोणाचें काम. पूण अशें कितें जालें, एक दीस एक देवाचें उतर म्हाका मेवलें, देवाचें उतर म्हाका पावलें, आनी त्या दिसा ताचें लायफ चेंज जालें. कित्याक? त्या मनशाक हांवें केन्ना वळखोंक ना. त्या मनशाक हांवें
केन्नाच पळोवंक ना तशें तुमच्या लायफान जालां आसतलें. त्या मनशाक तुमी स्टेजीचेर कोण तो मनीस खंयच्यान येयलो तेचेर वळखोंक ना. तो खंयचो ब्रदर, ती खंयची सिस्टर, इतलेंच जाणा, पूण कोण खंयच्यान येयला कितें येयलें कांय खबर ना. आमी आमच्या खाशा आवय बापाचेर विश्वास दवरना जाल्यार त्या मनशांचेर उलयलेल्या उतरांचेर आमकां कसो कितें विश्वास जातलो ना. मागीर कसो विश्वास दवरल्यात तुवें आनी हांवें देवाचे विश्वास देवाच्या उतराचेर कसो विश्वास दवरल्या. मोगाच्या बाबा भयणांनो, ते उतर जावन आसा रेमा उतर. ते उतर तुमच्या काळजाक कनेक्ट जातले उतर आसले. आनी ज्या वेळार ते उतर कनेक्ट जाले त्या वेळार मोगाच्या बाबा ते उतर तुज्या पासत आसले आनी त्या उतरांतल्यान तुमचें जिवीत बदललां. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो देवाच्या उतराक ताकद आसा. देवाच्या उतराक मोग आसा आनी देवाच्या उतरान खेरीज भाशेन देवाची कृपा आसा. देखून हांव केन्नाच जो मनीस देवा लागसून लांब आसा हांव केन्नाच म्हणना तो देवा लागसून लांब आसा. आयज देवाच्या लांब आसा जाल्यार फाल्यां सकाळी तेका देवाच्या लागीं येवंक जाता. तूं आनी हांव न्हीद करणारो कोण ना. जी आमच्या फाटल्यान आसा ती आमच्या फुडें वचोंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. जी आयज कोणाक आमी देवाचें उतर सांगता ना तें सारकें ना, ती आमकां आयकोन घेयना जाल्यार फाल्यां सकाळी ती देवाच्या राज्यान येवंक जाता आनी ती आमच्या परस फुडें वचोंक जाता. कित्याक देव दर एकल्या मनशाक यूज करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. दर एकल्या मनशाक यूज करता. हालेलुया. देखून मोगाच्या बाबा भयणांनो, देवाच्या उतराक आमी कित्याक पाळो दिवंक जाय. एक क्वेश्चन आसा जाल्यार तेचो आन्सर जावन आसा कित्याक देवाच्या उतरा उदेशी तूं आनी हांव रचला. तेच्या उतरा उदेशी तूं आनी हांव संवसारान आयला. तेच्या उतरा उदेशी मोगाच्या बाबा भयणांनो तेचे रचलेल्या संवसारान हांव आनी तूं रावता. तेच्या उतरा उदेशी. आज जर तेचे उतर मोगाच्या बाबा भयणांनो घडये भायर पडोंक नासतले जाल्यार हांव आज जल्माक आसतलोच नासलो. हांव जल्मान कोण म्हजें अस्तित्वच नासलें, म्हजें कांयच नासलें. कोण आसलो हांव जर देवान जर उतर म्हणोंक ना. देवान जर म्हाका म्हणोंक ना ब्रदर राजू तूं ह्या संवसारान येवं नाका, हांव कसो येतलो आहलो ना, येवचोच नासलो. वा तुमकां म्हटलें आसलें तुमी ह्या संवसारान येवं नाकात, वा तुमचो विचारूच करूंक नासलो. देवान तुमचो विचारूच करूंक नासलो. कशें कितें हांव आनी तूं ह्या संवसारान येताले आहले. प्रेज द लॉर्ड. देवान चिंतलें त्या दिसा तुजो मोग केलो. देखून आपल्या उतरान तेणी परगट केलें आनी तुमकां ह्या संवसारान धाडलें. आमेन. आतां तूं देवाचें उतर जावन आसाय. तूं देवाची इमेज जावन ह्या संवसारान रावताय आनी तूं देवाचे आत्मे जिखणाऱ्या भुरगे जावन आसाय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतर बाबा सामर्थ्यशाली आसा. त्या उतरा उदेशी तूं आयलाय. नातर तुजें अस्तित्वच नासलें, तुजें कांयच नासलें. देवान जर तुजें चिंतूकच नासलें तर तूं कोणूच नासलें. प्रेज द लॉर्ड. एका मातयेच्या कणा भाशेन तूं आसलें. एक कण जेचो कोणूच विचार करना. बारको एक कण न्हू. जर तुमी पळयल्यार बारके मातयेचे कण आसात त्या कणा भाशेन तेच्या परस बारको तूं आसलें. विचारूच कोण करना आसलो. कितले तरी जाण थंयसून वयतात त्या मातये वरसून पूण इतको कोण विचार करना एका कणाचो. पूण देवान मोगाच्या बाबान तुका
आपल्या उतरा उद्देशी, आपल्या चितना उद्देशी, आपल्या उतरा उद्देशी आणि आपल्या रूपकारा उद्देशी तुका ह्या संवसारान धाडला. हेच एक नव्या जप आसा. Praise the Lord. देखून देवाच्या उतरा उद्देशी तू आयलाय, देवाच्या उतरा उद्देशी तुझा आत्मा झाला आणि देवाच्या उतरा उद्देशी तू त्याचा ताळो ऐकणारो आसाय. जायत्या जाणांक खबर ना बाबा, आमचो आत्मो देवाचो ताळो आयकोंक जाता. Praise the Lord. आमच्या आत्म्यांक देवाचो ताळो कितें जावंक जाता? आयकोंक जाता. तुम्ही म्हणटले ब्रदर कशा भाशेन तू सांगताय आमच्या आत्म्यांक देवाचो ताळो आयकोंक जाता? बाबा पळय, ज्या वेळार तू कांयच नासलें, ओके, कांय नसलें तू संवसारान, कांयच नसलें, त्या वेळार देवान तुका म्हटलें, भुरग्या म्हज्या, पुता म्हज्या, तू ह्या आवयच्या कुशव्यान ये. तू आवयच्या कुशव्यान, जर्मिया चॅप्टर 1 वर्स 5, मोगाच्या भावान 0.4 ची गाठ कशी तू रचलाय. काय नसली एक गाठ कशी येयलाय, पण तितूनय तुजो देवान दिल्लो जीव आसले, तितून तू आसले. 0.4 कितले पळय बारकी, इतली सेंट बारकी. आता मोगाच्या भावान त्या गाठी वरवीं ज्या वेळार जस जशे तुका दीस ह्या संवसारान सुरू जाले, तशी तू थोडो थोडो त्या गाठी उद्देशी वाडोंक लागले आणि आता तुज्या आवयच्या कुशव्यान तू एक बरो बाबा वा बेबी कशें जाल्ले. प्रेज द लॉर्ड. आनी तू खंय आसलें तें तुका कांयच खबर नासलें, पूण देवाच्या आत्म्यान म्हटलें, पुता म्हज्या, ह्या संवसारान तुजो पयलो दीस आयज तूं स्टार्ट कर. त्या वेळार मम्माच्या कुशव्यांसून फर्स्ट टायम तूं देवाचो आवाज आयकोन ह्या संवसारान भितर येयलाय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आनी फर्स्ट तुजो आवाज लोकांनी आयकला. प्रेज द लॉर्ड. तो फर्स्ट आवाज तुजो लोकांनी कित्याक आयकला? देवाचो आवाज तुवें आयकलाय म्हणून. आमेन. जालें रेबेंद्र बासा खटाला बोला. देवाचो आवाज तुवें आयकलाय म्हणून मोगाच्या भावान तू फर्स्ट तुजो आवाज लोकांनी आयकला. जर तुवें देवाचो आवाजूच आयकलाय नासते जाल्यार बाबा आयज तुजो आवाज लोकां आयकतली नासती. तुजो आवाज तुजी मम्मा डॅडी आयकतली नासती. तुजो आवाज तुजी शेजारची आयकतली नासती. तुजी आवाज तुजी फॅमिली आयकतली नासती. सो देवाचो आवाज तुवें आयकले, देखून तूं ह्या संवसारान. सो तसोच तूं आसाय. तूं कितें ह्या संवसारान व्हड जालाय, 10 वर्साचो जालाय, 5 वर्साचो, 15-20 वर्सां म्हणून तूं वेगळो ना आसाय. आयज पासून तुजें स्पिरीट सांगता देवाचो आवाज आयक म्हणून. आनी खंयच म्हजी भुरगीं फसतात. देवाचो आवाज तांकां आयकोंक येयना. जेंकां कोणाक देवाचो आवाज आयकोंक येता आनी जी कोण देवाचे आवाज, तांकां दिसता कितें ना 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 देवाचो आवाज हें आनी कितें. देवाचो आवाज ऑलरेडी तुज्या आत्म्यांक जाणा. तुज्या आत्मो त्याच्या वरवींच येयला न्हू बाबा. देवाच्या आत्म्या वरवींच, देवाच्या आत्म्याच्या उलयण्या वरवींच तुजो आत्म्यान आयकला न्हू बाबा. सो देवाचो आवाज तुजो आत्म्यांक खबर आहा. देखून जेजू म्हणटा, म्हज्यो शेळयो म्हजो ताळो आयकतली. प्रेज द लॉर्ड. सो ताका खबर आसा. आतां म्हाज्या मम्माचो आवाज म्हाका खबर आसा, म्हज्या डॅडाचो आवाज म्हाका खबर आसा. सो कोणे पासून आवाज जावन तेंच्या आवाजान जर आवाज काडलो जाल्यार म्हाका खबर आसा ह्यो म्हाज्या मम्मा भाशेन आवाज आसा, ह्यो म्हाज्या डॅडा भाशेन आवाज आसा. तशेंच मोगाच्या भावान तुमकां पासून खबर आसा, तुमच्या आत्म्यांक पासून खबर आसा देवाचो आवाज कितें आसा. पूण सैतानान अशें करून दवरला, देवाचो आवाजूच आयकोंक तुमकां धाडना. कित्याक तांकां जाणा ज्या वेळार ही देवाचो आवाज आयकतली ती संवसाराच्या आवाजाक फाट फिरयतली. आमेन. आनी हेच तर सैतानाक नाका बाबा. ऑलरेडी देवान तुजे भितर तो आवाज दवरला. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड.
सो देवाचे उतराक ज्या वेळार तू पाव दिलाय त्याच वेळार तू संवसारान येयलाय. जर तुवें म्हटलें आसतय, जर देवाचो आवाजच आयकोंक नसय ना, हांव देवाचो आवाजच आयकना, तर तूं ह्या संवसारानूय आयलें नसतें आनी हें उतारूय तूं आयकतलें नसतें. सो देवाच्या उतराक लागून तुका देवान आत्मा दिला, तो आयकोचो. दर एकल्याक दिला, पूण दर एकल्यान आपलो आत्मा धापला. तुमकां देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तो आत्मा उक्तो जाला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो तुमी देवाचो आवाज आयकणारी भुरगीं आसात. तुमी देवाचो आवाज आयकतात आनी देखून मोगाच्या बाबयणान तुमी देवाची उतरां उलयतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा, जी कोण देवाची ती देवाची आयकतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जी कोण देवाची ती देवाची उतरां आयकतात, जी कोण देवाची ती देवाची उतरां उलयतात. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें सामर्थ्य ह्या वेळार देंवता तुमचेर बाबा. हांव देवाच्या उतरां उदेशी ह्या संवसारान आयला. तूं देवाच्या उतरां उदेशी ह्या संवसारान आयला. दर एकली जाणां देवाच्या उतरां उदेशी ह्या संवसारान आयल्या, पूण तेच्या उपरांत तेंच्यांनी केन्ना युजूच करूंक ना देवाचो ताळो. मनीस मरता केन्ना, मनीस ह्यो संवसार सोडटा केन्ना, ज्या वेळार ह्या संवसारांतले दीस काबार जातात, त्या वेळार देवाचो आवाज आयकता. जसो तूं देवाचो आवाज आयकोंक ह्या संवसारान येयलाय, तसो देवाच्या शब्दान तूं ह्या संवसार सोडून वयताय. देखून सुसायड हें पातक जावन आसा, आनी सुसायड हें पातक सैतानान मनशांच्या मतीन घातला. घोव बायलांच्या झगडीन बायलेन रोखडेच वयतात, आपल्या आंगाक केरोसीन लायतात, घासलेट घालतात आनी पेट्रोल घालतात, डिझेल घालतात आनी आग लावन उडयतात. सुसायड. घोव आपल्या घरकारणीच्या रागान वयता आनी दर्यान वचून उडी मारता. सुसायड. भुरगीं मम्मान आराडली, डॅडान आराडली, वयतात कितें तरी पंख एकाला गळफास लायतात आनी मरून वयतात. कितें खातात, मरून वयतात. बॉयफ्रेंड आपल्या गर्लफ्रेंडान सोडला म्हणून मरून वयता. गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंडान म्हाका सोडला म्हणून मरून वयता. हें जें कितें करतात न्हू, देवाच्या उतराच्या आदी तुमी करतात. देखून देवाची येवजणीच्या आड तुमी वयतात. देखून तांकां सर्गीचे रास ना बाबा. कित्याक तूं ह्या संवसारान येयलाय देवाच्या उतरां उदेशी, आनी तुका ह्या संवसारांतसून वचोंक जाय तेच्याच उतरां उदेशी. आमेन. देखून तुमी पळयल्यात न्हू, ओल्ड टेस्टिमेंटान जर तुमी सारको जर बायबल वाचल्यात जाल्यार अब्रामाक देव सांगता पळयल्यार, अब्राम तुजे दीस भरले, सो आतां तुजें आटपते घे. मोइजेसाक सांगता, मोइजेस आतां तुजे दीस भरले, सो आतां तूं आटपतो घे. दावीद राजाक म्हणटा, दावीद राजा आतां तुजे दीस भरले, आतां तूं तुज्या पुर्वजांक लागीं वचोन न्हिदतले, तुजे दीस भरले, आटपते घे. राजा शलोमोनाक दर एकल्याक देवाच्या संदेशांक देव उलयता आनी सांगता, तुमचे दीस भरले. सो देव करीत करता, जो कोण देवाचो सेवक आसा तेका तेचे दीस भरल्या उपरांत. पूण एक ते सिक्रेट आसा. केन्ना तुमकां टायम मेवलो 10:25च्या प्रेयरा, तर ह्या सब्जेक्टार हांव उलयता. ते एक सिक्रेट आसा, सगळ्यांक आसना ते देवाचे देण. जे कोण देवाचे विश्वासी सेवक आसात तेका देव सांगता आनी मागीर मरण धाडटा. पूण तेंच्या भितर देवा भितर ती गजाल लॉक आसता. ते उलोवंक शकनात. ते मनीस ते उलोवंक शकनात दुसऱ्या मनशाक, फाल्यां म्हाजें मरण आसा म्हणून. तांकां जाणा आसता फाल्यां आपलें मरण आसा. कित्याक ते देवा वांगडा कनेक्ट आसता आनी देव आपल्या भुरग्यांक सांगल्या बगर, तेच्या खाशा भुरग्याक सांगल्या बगर केन्नाच चलना. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तेंच्यांनी जिवितान आपलें समर्पण केलेलें आसता आनी असल्यांकच देव सांगता. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तेंची तयारी आसता देवा सांगता वचूची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून मोइजेसाक सांगला, अब्रामाक सांगलें तुजे दीस भरले, आदामाक सांगला तुजे दीस भरले,
आनी जायत्या जाणांका सांगला तुजे दीस भरले, तुजे दीस भरले. नोहांक सांगला तुजे दीस भरले. दावीद राजाक सांगला आता तू तुझ्या पूर्वजांक लागीं वचून न्हिदतले. सो दर एकल्याक देव जेचो मोग करता आनी जो देवाचो सेवक आसा ताका देव सांगता आनी ताका करीत करता, कित्याक तांणी आपल्या जिवितान ताका रिस्पेक्ट दिला. देव ताच्या जिवितान ताका रिस्पेक्ट दिता आनी आपल्या घरान व्हरता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आनी तांकां तेजें कांय दिसना बाबा, कित्याक तेंची तयारी जालेली आसा देवा थंय येवची. कित्याक तांकां जाणा संवसारा परस स्वर्गराज अदीक बरें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देखून बाबा केन्नाय मुतीन धरात. देवाच्या उतरा उदेशी तूं ह्या संवसारान आयलाय. देवाच्या उतरा उदेशी तूं ह्या संवसारांसून वचोंक जाय. तुज्या उतरा उदेशी न्हू. प्रेज द लॉर्ड. दर एकल्यान आपली एक तयारी करूंक जाय. येस, म्हज्या देवान म्हाका ह्या संवसारान धाडला, हांव देवाचें जिवीत घेवन चलतलो. हांव एक देवाचो एक केलीच भाशेन राजकुंवर कसो चलतलो. हांव राजाचो भुरगो आसा त्या भाशेन रावतलो. आनी ज्या वेळार ज्या ताकाय म्हजो टायम येयना त्या ताकाय हांव देवाची खोशी पुरी करीतूच रावतलो. दर एक दीस म्हाजे पासत ब्लेस आसा. दर एक वर म्हाजे पासत ब्लेस आसा. हांव देवाची इमेज घेवन भोंवता आनी देव म्हाका आपल्या तायान उलो करता तेन्नाच हांव वयतलो. तेच्या बगर हांव वचचो ना. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक ज्या ताकाय देवान येवजिलेलें म्हाज्या वरवीं घडना ना, त्या ताकाय देवाची येवजण म्हज्या जिवितान पुरी जायना, त्या ताकाय हांव संवसारान आसा. सगळ्यांनी मागोंक जाय. ज्या ताकाय जेजू तुजी येवजण म्हजे वरवीं जी कितें प्लॅन दवरलाय हांव संवसारान येवच्या आदीं, जे म्हाज्या उदेशी प्लॅन दवरला तो प्लॅन पुरो ज्या ताकाय जायना जेजू, त्या ताकाय म्हाका ह्या संवसारान तूं व्हरों नाकाय म्हणून दर एकल्यान मागोंक जाय. कित्याक सैतान येता चोरी करूं, आमचो नाश करूं, आमचें जिवीत चोरूं. तो चोरूच आसा. तो शिकपणा वरवीं, खंयच्या एक्सिडंटान वरवीं, खंयच्या आनीक खंयच्या वायट प्रसंगा वरवीं ते आमचो जिवीत करूंक वयता, चोरूंक येता. पूण भियो नाका, तुजो देव जिवीत दितलो देव आसा. तेणी जर लाजराक त्या फोंडांसून भायर काडलें जाल्यार मेलेल्या लाजराक तुमकां जिवे आसतल्यांक कित्याक जीव दिवचो ना. आमेन. तुमी जिवीत आसतल्यांका कित्याक तुमकां जिवीत दिवचो ना. आनी पयलें म्हटल्यार सगळ्यांनी आनी मनान ठेवंक जाय आमकां मरण ना आसा, आमचें रॅप्चर आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी देवा सांग आतां उबोन वयतले. जसो एलिया गेलो, जशी मरियम माय गेली, तशी आमी 100% रॅप्चराक उबोन वयतले. आमकां मरणाचो अनुभव ना. हे तुमकां मोगाच्या भावान एक स्टोरी आसल्या भाशेन दिसतली. पूण ज्या वेळार अशें घडटलें त्या वेळार तुमी म्हणटले येस ब्रदर सांगतलो तें खरें जालें. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. बाबा देवाचो आशिर्वाद तुमच्या भितर आसा. देवाच्या आशिर्वादा वरवीं तुमी जियेतात. देवाच्या आशिर्वादा उदेशी तुमी चलतात. बाबा देवाच्या आशिर्वादा उदेशी देखून दर एक उतरान न्हू देवाच्या उतराक रिस्पेक्ट दिवंक शिकात. जर तुमकां खंयचो देवाचो सेवक सांगता येयात, मागणें करात. दर एक प्रेयर तुमचे पासत आसा. दर एक ब्लेस आशिर्वाद तुमचे पासत आसा. हालेलुया. आनी केन्नाय न्हू एक सदांच मतीन धरात, जर खंयचो देवाचो सेवक म्हाजें सांगना आनीकूय खंयच्या देवाच्या सेवकान तुमकां जर प्रेयर करूंक सांगल्या, बायबल रिडींग करूंक सांगला, तर तुमी करूंक जाय. ते टाळूं नाका. तुमकां जें कितें करूंक सांगलां तें करूंक जाय. कित्याक तो त्या वेळार तो उलयना पूण पवित्र आत्मा उलयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून मोगाच्या बाबयनान मनशांच्या उतराक केन्ना तुमी पातयो नाका. कित्याक जर्मिया म्हणटा मनशांचेर विश्वास ठेयता तेंचेर श्राप पडो म्हणटा. कित्याक मनशांचे उतरां उद्वेशी केन्नाय तुमी फसतल्यात मोगाच्या भावान. मनशांची उतरां आपल्याच्या फायद्या पासत आसतात. मनशांची उतरां तेच्या वरवीं तुजो आपलो फायदो करून घेतली आसतात. घडये तुका दिसता ती उतरां मोगा पूण ती तेच्या फायद्याची आसतात. आनी ह्या संवसारान दर एक मनीस आपलो फायदो चित्ता.
जावं तो आमचो बापूय आसो, जावं आमचो तो आवय आसो, जावं आमची ती घरकारीण आसो, जावं आमचो तो घरकार आसो, जावं आमची ती भुरगीं आसो, थोडो तरी कितें तरी फायदो आपलो आसता. अशें जावंकूच जायना मोगाच्या बाबायन. दर एक मनीस दुसऱ्या पासत जियेता, भोव थोडे. सो मोगाच्या बाबान अशें म्हणना मागीर ब्रदर आमी कोणाच्याच उतराचेर मनशांच्या पावचेर ना बाबा. प्रेज द लॉर्ड. तुमी मनशांची म्हटल्यार तुमच्या मम्मा डॅडीची उतरां आयकोंक जाय, तुमच्या घरकाराक रिस्पेक्ट दिवंक जाय, तुमच्या मम्मी डॅडीक तुमी रिस्पेक्ट दिवंक जाय. पूण ह्या सगळ्यांसून एक व्हडलें जावन आसा तें म्हटल्यार देवाच्या उतराक पावली. ज्या वेळार तूं देवाच्या उतराक पावयतले त्या वेळार हे सगळे सब्जेक्ट तुज्या अंडर रावतले, तुज्या भितर रावतले, तुज्या हातीन रावतले. कित्याक देवाच्या उतरान कितें शिकयलां तेंच उतार मानताय जाल्यार तूं मम्मा डॅडीक रिस्पेक्ट दितले, तूं तुज्या घरकाराक रिस्पेक्ट दितले, तूं तुज्या घरकारणीक रिस्पेक्ट दितले. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सो बाबा देवाचे उतर जिवे आनी गुणवन आनी तेच्या उतराक पाव दिवंक जाय म्हण पवित्र आत्मा सांगता. सो आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान आमकां शिकयलां कशा भाशेन आमी देवाच्या उतराक पाव दिवंक जाय न्हू, मनशाच्या उतराक न्हू. म्हाका सगळीं जाणां म्हणत म्हाका देवाची उतर आयकोंक ताकद दिला. हांव म्हजे आत्मे उदेशी देवाचो ताळो आयकता. म्हाका म्हज्या देवाचो ताळो आयकोंक येता. हांव म्हज्या देवाचो ताळो आयकतलो तें डिक्लेर हांव म्हज्या जिबेन करता. आमेन. देखून हांव डिक्लेर करता. म्हाका विश्वास आसा देखून हांव उलयता देखून म्हाका विश्वास आसा. आयच्या दिसा जितलीं जाणां ही मॅसेज आयकता तितलीं जाणां ब्लेस आसा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ताचो एक थेंब तुमच्या ह्या वेळार माथेचेर पडटा. ह्या वेळार माथेचेर तुमचो स्पर्श जाता त्या रक्ताच्या थेंबाचो आनी ह्या रक्ताच्या थेंबान तुका आनी म्हाका दोगांकाय आमकां सुटका आनी सोडवण मेळटा. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. गॉड ब्लेस.